straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's this? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. बीजेपी कार्यकर्त्यांकडे मागता स्पेशली जे काल दोन आमदार बार्देशचे आणि बाकीचे जे बीजेपीचे आमदार आणि मिनिस्टर आहात जे उदक शॉर्टेज आसा पळय उदक लोकांक पिवंक पावना हो प्रश्न तेंच्यांनी विचारूंक जाय आनी ते लोक ह्या कार्यक्रमाक वयतले काय कितें तुमकां खबर आहा न्हू इफीक कितें केल्लें तें तेज्या उपरांत तो जावडेकर येवंक ना आमचे तशे सोल्जर खूब आहा आमी पिसफूल करतले खंय करतले कितें करतले ते आमचे कार्यकर्ते चिंततले कित्याक आमी म्हणना आमचे कार्यकर्ते चळावल्यात लोक चळावल्यात आमचे काँग्रेस सोडून दी लोक थंयसर कितें करतले ते सांगूं येना फाल्यां तुमी म्हणटात की फाल्यां बीजेपीचे थंयसर कितें करूं शकतात थंय मिटिंगेक आनी कोण कितें करूं शकता बोवाळ घालूं शकता कळ्ळें खुबशी गजाली घडूं शकता कारण काँग्रेस कार्यकर्तो उगी रावचो ना ते जाल्लेच आहा लोक फाल्यां कितें करतले कित्याक आमकां फोन मारला लोकांनी आमी तांकां उगी रावचे ना म्हणून आतां फाल्यां सांगूं येना थंयसर हांगा कितें करतले आनी थंय कितें करतले म्हणून आनी ते तुमकां खबर आहा जेन्ना प्रोटेस्ट करतना सगळ्यांचे फक्त यूज करतात 144 सेक्शन आनी कितें सेक्शन आमी 144 लायल्या आनी कितें लायल्या आमी कोणा खातीर आमी बाबा गोंयकारा खातीर झगडटात तुमची जर मनमानी चलतली जाल्यार करा तुमी कितें कित्याक आमी बाबा आमच्या तरेन आमचे जे डेमोक्रेटिकली आमचे कितें शांततायेन आमचे जे काँग्रेसीन आमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे आमची काँग्रेस पार्टी वयता आतां फाल्यां लोक कितें करतले तें आमकां खबर ना आनी शेवटी कितें आहा लोकांनी चिंतूंक जाय हो अमित शाह व्हडलो काय आमची म्हादय व्हडली आनी हो इश्यू फक्त काँग्रेसचो न्हू हो इश्यू प्रत्येक गोंयकारांचो हो इश्यू गोंयकारांचो तशेंच जनावरांचो सगळ्यांचो सगळ्यांक इफेक्ट जातले फिशरीज जशें कॅप्टन बाबा सांगला फिशरी नदयो बाकी सगळ्यांक इफेक्ट जातले हितून मनशाचेच न्हू सगळ्यांक इफेक्ट जातले जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना आमकां गोंयान डॅमेज करपाक की भ्रष्टाचार जुमला पार्टी सदांच फुडें 2018 जेन्ना कर्नाटकाचे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार ताणें लेटर बरयल्ली टू द देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नॉट इवन चीफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन येदियुरप्पा की आमी रेडी आसा उदक दिवपाक म्हणून आता दुसरें इलेक्शन आयिल्लें आसा कर्नाटकात आनी ह्यात अमित शाहान एक स्टेटमेंट केलो की कशेय करून आमी म्हादय डायवर्ट करतले म्हणून आनी हातून गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयचो सरकार ताणें सांगले की तांकां साथ दिला म्हणून ते एग्री जाल्या म्हणून आयज पासून ह्या चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करूंक ना म्हणजे तो ताच्या बराबर आसा म्हादय विकपाक सो आतां पळय तो येता ते खंयचें तोंड घेवन तांकां खबर आसा गोंयच्या लोकांक राग आयला पूण त्या खातीर डिसेंबरान इनकम्प्लीट मोपा एअरपोर्ट करून प्रधानमंत्री हांगा आयलो ताका खबर आशिल्ली एनाउन्स करतकूच म्हादयचो डायवर्शन डीपीआर एनाउन्स करतकूच ताका भितर घेवंक दिवचे ना म्हण तशेंच जुवारी इनकम्प्लीट ब्रिज कंप्लीट केल्लो हें केल्लो इनॉग्रेट डिसेंबर एंडाक कित्याक खबर आशिल्ली गोंयच्या लोकांक राग आयला म्हण आनी जेन्ना कठपुतली कशे हे मिनिस्टर गेल्ले अमित शाहशी ताणें खंय म्हळें ही खबर गमली आमकां कि गोवा के लोग सोते हैं पीते हैं मजा मारते हैं प्रोटेस्ट नहीं करते हैं आता हांव बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक विचारूंक सोदता फाल्यां तुमी कशे वेता दाखोवपाक जस्टिफाय करपाक खाते हे पिते हे ताकाच लागून तुम्ही वेता काय तुम्ही विचारतले अमित शाह तुम्ही अशें म्हणले काय म्हण गोंयच्या लोकांचें नांव पिड्ड्यार केल्लें काय म्हण विचारा आमची म्हादय तुवें विकल्या काय म्हण विचारा ज्या लोकांक 70च्या लोकांक नॉर्थ गोवाच्या लोकांक त्रास जातले
पिवपाक उदक आसचें ना, अग्रिकल्चराक उदक आसचें ना, आमच्या फिशरमॅनांक त्रास जातले, आमचे नॅव्हिगेशन जे दर्यान आसा ताका त्रास जातले. तुम्ही म्हणटा मायनिंग स्टार्ट करतले, मायनिंग जावचें ना, बार्ज वेचचे ना, उदक आसचें ना. हे विचारा अमित शाह. आयिल्ले फावटी तुम्ही गोंयांक डॅमेज करतात. आमचे जमनी विकल्यो तुम्ही, आमची स न्हंयो साल जावं, मांडवी, जुवारी, शापोरा, कुमारजुवा, म्हापसा हे सगळे नॅशनलायज करून तुम्ही दिल्यो फक्त ते कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आता हे पिवपाचे आसा ते उदक आमकां मारून दिता. सो हांव गोंयच्या लोकांक तशे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक अपील करता, विचारा अमित शाह बाबा तू कित्याक आयला? घात घेतलो तुवें आमचो जस्टिफाय करपाक काय मलम लावपाक? आनी तुमी तर विचारना जाल्यार तुमची भुरगीं विचारतली की अमित शाहान आनी भाजपान आमची म्हादय विकल्ली तेन्ना तुमी ताका कांयच विचारूंक ना काय म्हण. याद करा, तुमची भुरगीं विचारतली. कॅप्टन तुम्ही फाल्यां कितें प्रोटेस्ट करतले अमित शाहाचे? आमची कितें स्ट्रॅटेजी आसा ते जशें आमचे विजय बाबान सांगला, दॅट स्ट्रॅटेजी वील बी प्लेड आउट. कित्याक प्रोटेस्ट काँग्रेस सायडींतल्यान चालूच आसा. आतांच न्ही, बीपीआर क्लियर केला तेन्ना न्ही, लास्ट कितली वर्सां जाली, इवन जेन्ना इफी जाल्ली तुमकां खबर आसा, ते लिडरांक धरून व्हेल्ले तेन्नाच्यान चालू आसा. आनी हे डबल इंजीन म्हणटा पळय ताका लागून हे त्रास जाता. वयरी आनी सकयल एक जावन आमच्या गोंया विकता. आनी तो भिला, अमित शाह भिला. आनी त्या खातीर तो आमकां खबर गावला की हेलिकॉप्टरान घेतलो म्हूण. ताका दम ना गोंयच्या लोकांक फेस करपाक.